ಲೂಕಾವರ್ಮನೆ ಸುವಾರ್ತ ಪೊಯ್ಲೋ ಅಧ್ಯಾಯ 39ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಾವನು 45ನೇ वाक्य. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवून गेली. थंय जाकारेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथेक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथेन मोरयेचो नामान आयकताच तिचे कुशीन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातयेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानली. तूं कितली भागी. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाचेनो आयचें हें उतार साबार पोटी आमच्या जिवितांत आमी आयकलां. मोरी आयच्या दिसा जल्म मारल्या विशयंत आमी सगळ्यांनी संतोश पावल्या. जाय तितलें संभ्रमाचरण केलें. पूण सवाल जावन आसा, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ही मोरी कितें संदेश हाडून आयल्या. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें परिवर्तन जावंक साध्य आसा. मोरी म्हाका आनी तुका कितें संदेश दिता. आयचें वाचप आमी पळयत आसतना आमकां कळटा, मोरी एलिझाबेथेक भेट करूंक येता आसतना तिका नामान केल्लोच थंयसर एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरता. मोगाचेनो केदाळा मोरी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भेटोवंक येता. त्या दीस म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत परिपूर्ण परिवर्तन जावंक साध्य आसा. वाचप म्हणटा, केन्ना ती मोरी एलिझाबेथेक भेटोवंक गेली, थवळ तिच्या पोटांत आसल्या भुरग्यान उडकाणां मारली म्हणून. मोगाचेनो ती जावन आसा सकत ही मोरये मायेची. ती पवित्रत्म्यान भरलेली, पवित्रत्म्याच्या सक्तेन आशिल्ली आनी ती एक नामान म्हणल्या कुडले थंयसर एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरता मात्र न्ही, तिच्या पोटांत असो भुरगो समेत उडखाणां मारूंक शकता. मोरयेच्या जल्मा विशयंत अधिकृत वांजेलांत आमकां चड वचूंक मेळना, तरी इतर बुकांनी आमकां थोडें वाचूंक मेळटा. ह्या संवसारार आमी पळयता दोन समुदाया मदें झगडें जाय तितलें जावन आसा सगळ्या संवसारार. हे दोन समुदाय सगळ्या संवसारार आमी म्हणटा मेजॉरिटी म्हळ्यार चड संख्येन आसचे. एक क्रिस्तांव भाव आनी एक मुस्लीम भाव. क्रिस्तांवांनी पातयेवचो तो बायबल, आमच्या मुस्लीम भावांनी पातयेवचो तो कुरान. आमचे मदें कितेंय झगडें आसूंक पुरो, पूण दोनी पुस्तकांनी दोगांयनी पातयेवच्या पुस्तकांत एका संगती विशयंत खंयचो दुबाव ना आनी तें जावन आसा मोरये विशयंत. मोरये विशयंत पवित्र पुस्तकांत आमच्या सांगल्या उल्लेख केल्ल्याची की चड वर्त्या रितीन त्या कुरानांत उल्लेख केला. मोरयेक ताणें एक अध्यायच, एक विंगडच अध्याय समेत म्हूण दवरला. ह्या कुरानांत आमकां मोरये मायेच्या जल्मा विशयन इल्लें आमकां आयकूंक या वाचूंक मेळटा. थंयसर आमी म्हणटा अन्ना, मोरयेची आवय सांत अन्ना म्हणटा आमी. आनी तांच्यांत त्या
अरेबिक आणि तो हान्ना तांच्यांनी म्हणटा हान्ना इंग्लिशान ॲन म्हणटात आणि ही अन्ना गुरुवार जावन आसतना ती म्हणटा मुजें भुरगें हें सर्वेस्परा देवाक समर्पिता. कुरानांत सुरांत 3 अध्याय तातूंत 35 वाक्य म्हणटा ते गुरुवार जावन आसतना ती अन्ना म्हणटा म्हज्या भुरग्याक सर्वेस्परा तुका समर्पिता, म्हज्या गर्भांत आसच्या भुरग्याक तुका समर्पिता, तुज्या विशेष सेवेक हांव समर्पिता. दया करन हें स्वीकार कर. म्हजें मागणें तूं खंडी जावन आयकताय म्हूण हांव पातयता, कित्याक हर एक हितून जाणाय. 36 वाक्य म्हणटा ती जल्मात आसता तिणें बाळान जाता आसतना बाळान जाली चलयेक. थंयसर आमी जाणाव चरक्या भुरग्याक मात्र सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक साध्य आसा. आनी त्या खातीर ह्या चलयेक जल्म दिल्ल्या वेळार ती अन्ना ती भियेना. बगार ती म्हणटा ओ हांवें आतां चलयेक हांवें जल्म दिला, म्हज्या सर्वेस्परा हांवें चलयेक जल्म दिला, तुका कितें बरें तूं जाणाय, तुजें ताजे तावन कितें बरेंपण करूंक आसा तें बरेंपण ताजे मुखांतर कर. पूण म्हजें भुरगें तुका हांवें ताका मेरी म्हणून नांव दवरलां. ताका त्या मेरीक आनी ताजे तावन उपजोवच्या संततेक सर्वेस्परा तूं राख त्या सैतानाच्या हातांतलें म्हूण ती मागता. ಮುಂದೆ ವರ್ಷನು 37 वाक्य म्हणटा सर्वेस्परान तिचे मागणें स्वीकार केलें. त्या भुरग्याक निश्कळपणांत आनीक सोबायान तिका त्या वाडयलें आनी तिका पळोवन घेवंक जाकार्याच्या हातान दिलें. आनी जाकार्या ह्या मोरये लागीं येता आसतना तो म्हणटालो हें कित्या तुज्या आंतू रुमांत खाणां आनी पुरो आसात खंय तावन खाण. त्या वेळा म्हणटा तो मोरी म्हणटा सर्वेस्परान दिलें. कित्याक पवित्र म्हणटा सर्वेस्पर हर एकल्याक खाण दिवंक साध्य आसा. सर्वेस्पराक हर एकल्याक खाण दिवंक साध्य आसा. म्हाका सर्वेस्परान दिलें म्हळ्यार आंज बडव्यांनी अन्न म्हाका दिलें म्हणून. तितलें एक ह्या मोरयेचें भाग्यवंतपणान जल्म अशेंत कुरान उल्लेख करता मोगाच्यान. उपरांत जशें वांजेलांत बरयलां देवाचो दूत येवन कशें जेजू विशयी जल्माच्या विशयी मोरयेक कळीत करता तेच प्रमाणे तेच सुरा 3 सुरांत 42 वाक्यांत थंयसर अशें बरोवन घालां. आंज थंयसर येता आनी म्हणटा मोरये सर्वेस्परान तुका विंसलां, तुका नितळ केलां आनी तूं सगळ्या संवसारांत आशिर्वादीत जावन तुका हांवें विंसून काडला म्हणून सांगता. आनी मोरी म्हणटा कितें म्हणून विचारना मुखलें वाक्यान सांगता ते कसलो विशय म्हूण सांगून साबार वाक्य मुखार वता आसतना मागीर ते म्हणटा भुरगें तुका सर्वेस्पर देव तुका भुरगें दिवंक आशेता. आनी त्या वेळार ती 19 वाक्य म्हणटा थंयसर हांव कशें साध्य म्हजेर ना, हांव कांय काजार जावना, म्हाका कशें भुरगें जावंक साध्य. आनी त्या वेळा थंयसर देवदूत सांगता 21 वाक्य सांगता सर्वेस्परा देवाक हर एक साध्य आसा. सगळ्या संवसाराक एक खुणा जावन सगळ्या संवसाराचे वयर दया दाखोवन तुका एक भुरगो जातलो आनी हो सोडवण करतलो म्हणल्या विशयंत थंयसर उल्लेख आसा मोगाच्यान. हेंच आमी वांजेलांत उल्लेख आमी वचला. कितें सांगता म्हण आशेता म्हळ्यार दोनी ग्रंथ दोगांय नेमी पातयेचे ग्रंथ एकच सांगून आसात औंकवार चलयेत हांव जेजू क्रिस्त जल्मालो. ही औंकवार मोरी एक भाग्यवंत जावन आसली, ती श्रेष्ठ जावन आसली. असल्या
भागेवंत स्त्री येता न्हू हांवें आनी तुवें शिकचें जाल्यार कितें म्हणलें सवाल. आमी जाणाव ती भागेवंत, ती बरी, तिणें जेजूक जल्म दिलो सगळें आमी जाणाव मोगाचें न्हू. विशय आसची ह्या मोरयेद्वारे हिच्या जिवनाद्वारे म्हज्या आनी तुज्या जिविताक कसलो पाठ ह्या लिसांव आसा. आनी हांवें आनी तुवें म्हज्या जिवनांत जियेत आसतना कशें आमकां सर्वेस्परान देवान दिल्लो उद्देश जारी करूंक जाय म्हणल्या विशयींत एक नियाळ. लुकाच्या पयल्या अध्यायांत आमी पळयता तस्सो गब्रिएल पयलें थंयसर ताका झकार्याक थंयसर मेळटा म्हळ्यार ताका दिश्टीक पडटा. कुरानांतय तशें तो उल्लेख केला. पयलें थंयसर झकार्याक दिश्टीक पडच्या विशयींत थंयसर उल्लेख केला. लुकाच्या अध्यायांत तशेंच आसा. पयलें वो गब्रिएल बडवो आमी पळयता 11 वाक्यांत तेव्हा सर्वेस्परसो एक दूत धुंपवेदीच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन झकारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. मोगाचें न्हू व्हडल्या आकांतांत झकारी भरलो. पूण मोरये थंय येत आसतना ती घाबरूंक ना, ती भियोंक ना. हांगासर पळयता आमी झकारिया मस्त भियेलो पूण मोरी भियोंक ना. देवदूत कितें संदेश हाडून आयला ती स्विकार करता. मोगाचें न्हू हांवें कित्याक सांगता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत मुस्तू घडितां जातात. अचानक एक घडितां जातात. चिंतनांतले वर एक घडितां जातात. हांव आनी तूं मुस्तुबुटी भियेता. जर तर मोरयेच्या स्थानार हांव आनी तूं आसलें जाल्यार हांव आनी तूं चिंता आशिल्ल्यां वय तो एकटीन दिश्टी पडून सांगून येता. हांवें सांगलें लोक पातयेचे न्हय म्हजो लोक खंय पातयेता. ताका कांय हें कांय कालें इल्लें उणें कांय जालां कोणा कालें कालें उलयता म्हूण सांगतलें. आमी जाल्यार तशें चिंता आशिल्लें मोगाचें न्हू. पूण ही मोरी सर्वेस्परा देवाच्या दुतान सांगलें ती पातयेता. आनीक थंय जावन आसा तिजें विशेशपण. कित्याक म्हळ्यार द्वितीय पुस्तकांत 22 अध्यायांत 20 वाक्य आनी 21 वाक्य अशें म्हणटा. पूण मांडलेलो अपराध सज जाल्यार आनी चेडवाच्या अंकुरपणाची रुजवात नासल्यार ताणी ताका ताच्या बापायच्या घराच्या दारा लागीं व्हरूंक जाय आनी थंय ताका ताच्या शाराच्या निवाशांनी पात्रावन जिवेशी मारूंक जाय. कित्याक ताणें आपल्या बापायच्या घरा अनिश्काळ करणी केल्या. तुवें हें वायट तुजे मदलें पुसून काडूंक जाय. असलें एक मरणाची भिरांत त्या समुदायांत आसली. एका अंकुरी स्त्रियेन गर्भ समोवचें म्हळ्यार आपणाक जुशी मारतात मात्र न्ही म्हज्या आवय बापायक अपमान हाडचेच आसली करणी जावन आसली. असलें एक भिरांकूळ विचार ताजे मुखार दवरता आसतना सर्वेस्पर देव मोगाचें न्हू थल विचार त्या मनशा मोरये मुखार दवरता आसतनाय मोरी खंगाल जायना. ती सर्वेस्पराक लागे ते विश्वास पडून सांगता तशेंच जावं. आमी जाणाव ते वांजेल्यान सांगता ती तशेंच जावं. आनी कितें घडटा मोगाचें न्हू. असलें धैर्य घेतिल्ल्या मोरयेक सर्वेस्पर देव राखता. आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव आमी जाणा तिजो पोती ताका खरार जाल्लो झुजे ताका सोडूंक प्रयत्न करता आसतना थंयसर देव त्या झुजेक त्या दुताक धाडना झुजेक दिश्टीक पडटा. मोगाचें न्हू कित्याक दिश्टीक पडटा आपणाचेर भरोसल्याक कितेंच कांय जायना. आमी पळयता त्या नितीकर्त्याच्या बुकांत सुजान्नाक ताणें कांय अन्याय नीत करून नातलें. त्या नितीकर्त्यांनी दोगांनी ताजेर आक्रमण करून अत्याचार करूंक पळयत आसतना ही स्त्री जायना म्हूण सतान रावल्ली. आनी त्या दाळा एका मरणाचें फर्माण ताणें केल्ल्या वेळार तिणें आपलीं दुकां तिणें गळयलीं शिवाय पूण तांच्या ओडण्यांक ती भली जावंक ना. खंयच्या बेश्टेवण्याक भली जावं ना. पूण त्या दाळा तिका मरण दिवंक व्हरता आसतना थंयसर सर्वेस्पर देव थंयसर दानियल प्रवादीक धाडन त्या सुजान्नाक राखयता. हांगासर आमी पळयता ह्या मोरयेक पत्रांचें साथ देत आशिल्लें पूण सर्वेस्पर देव झुजेक एक दुताक धाडन सांगता ती
पवित्र आत्म्यावरी गोरबे समजल्या विषयंत मातेवाच्या पहिल्या अध्यायांत 19ನೇ ತಾವನು 21ನೇ वाक्य स्पष्टतरान सांगता हे आमी पूर आमी जाणाव पूण ताणें आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सुरेश परसो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पोतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिजे तें गर्भ संभव पवित्र आत्म्यावरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पथकान ती सोडयतलो आनी हें जुजे पातयता मोगाच्यान आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितान साबार तरेचीं गणितां घडोवन आसूंक पुरो सर्वेस्वर देवाचेर मोगाचें आव्हान तुवें पातयेवंक जाय जर तर हांवें तुवें घट्टळेन आमी मोरयेचो जल्मा दिवस करना जर तर त्या मोरये बरें फातेणी आमच्या जिवितान ज्या घटनांक सर्वेस्वर देव म्हाका राखतलो म्हणलो ते घटन ते फातेणी म्हजे ते ना जाल्यार कितलें हांवें बागायची जेवणां करना कितले कुटुंबान संतोश करना कितलें गम्मत केल्यार कितें प्रयोजन मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या झुजांत भावा आनी भयणी म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या झुजांत होस्सो भावार्थ म्हाका आनी तुका आसूंक जाय हें जावन आसा पयले लिसांव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ह्या मोरयेमायेच्या दिसा आमी चिंतेचें आशिल्लें आनी हें म्हाका आनी तुका सुटका दिवंक शकता हालेलुया 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 सर्वेस्वर देव वंजेलांत स्पश्टतरान सांगता मोगाचें उपदेशकांत 9 अध्याय 12वें वाक्य म्हणटा त्या भायर मनीस आपली वेळ घडी नेणा जशें मसल्यो क्रूर जळांत आनी सुकणीं पावसांत संपडटात तशें मनीस आपणाचेर औचित्य येता त्या विघ्नान संपडटा मोगाच्या भावांनी भयणी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत केदाळा विघ्न येता म्हूण आमी नेणाव खंयच्या वेळार विघ्न येता म्हूण आमी नेणाव पूण कसलें विघ्न आयिल्ल्या वेळार कसलें सन्निवेश म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अरे सर्वेस्वर देव म्हाका निवारता म्हूण आसता तो भावार्थ म्हाका आनी तुका सुटका दिवंक शकता मोगाचें मोरयेच्या जिवनांत तशें जालें एक जालें काजाराच्या पयलें बाळान जाली गुरुवार जाली गुरुवार जावन बाळान जाता म्हणटा आसतना परत्यान तिका एक अनवार तेंचे तिच्या जिवितांत मुखार आयलें आनी थंयसर सडन चक्रवर्ती म्हणटा वसा आनी तुमचें लेख काडूंक थंयसर वसा म्हणून 6 लोकांच्या दुसऱ्या अध्यायान पयले वाक्यातून अशें आसा त्या दिसांनी आगोस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून परमण धाडलें हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें देखून सोमेस्त आपलें नांव दाखल करूंक आपल्या संत गांवाक गेलीं जुजे दाविदाच्या घराण्याचें देखून गालिलेच्या नजरत शारांतावन जुदेंत आशिल्ल्या दाविदाच्या शाराक बेतलेमाक आपलें नांव दाखल करच्या गेलो ताचे लेकीन कारज जाल्ली ताची पोतीण मोरी ताचे सांगाता गेली तवळ ती भरलेली गर्भीण ती थंय आसतना तिजे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली ताका तिणें गळयांनी गुटलावन एक खवणेन न्हिदायलो कित्याक छत्र तांकां जागो मेळोंक नासलो मोगाचें एक घडी आमच्याच जिवनांत आमी चिंतया ही स्त्री ती गर्भेस्त देवाचे उतार आयकून जायत म्हणून गर्भेस्त जावन पवित्र आत्म्यावरी गर्भेस्त जाल्ल्या स्त्रियेक त्या वेळार एका गांवांतून आनी एक गांवाक चरित्र म्हणटा चरित्राच्या बुकान आसा 90 मैला म्हळ्यार 150 किलोमिटर्स कशें वसाचे गाडवाचेर त्या गाडवाचेर 150 किलोमिटर वसाचे म्हाका तुका सायकलार रेचेंगी बायकार रेचेंगी म्हळ्यार तूं जिवार अर्दो येता कार रेचें म्हळ्यारय तो कोणाक जायना बस वचून कशें जायना थले कडेन त्या काळार एक गुरुवारी स्त्री कितले पयस परत तिजे आकांत तिच्या जिवितांत उपसाल्यो आनी त्या वेळार ती स्त्री ते स्वागत करता मोगाचें आनी त्या कश्टांत ती थंयसर येता आनी गेल्ले कुडले थंयसर तिका एक बाळान जावंक सारको जागो मेळोना बाळान जावंक सारको मेळोना तरी पूण थंयसर ती सुखान संतोशान म्हणल्या बरी त्या गोट्यांत बाळान जाता त्या गोट्यांत बाळान जाता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पळया मोगाचें एक कश्ट उतारले म्हणटाना खंयच्यान म्हण आनी एक कश्ट आयलो म्हणून टेन्शन तर टेन्शन आमकां एका तावन भायर येयचे जाल्यार आनी एक डाम मागून बॉम्ब पडलो सायबा कितें आमकांत दिसचें गी म्हणून म्हाकात दिसचें गी म्हज्यात कुटाम दिसचें गी कालें कशें जाता म्हणून ह्या मोरयेक पळया मोगाचें एक बिरमत कश्टांनी जायत म्हळें झुजे कितें गी थंयसर देवाचें दर्शन दिलें बच्चाव अब्बा बच्चाव म्हणटा आसतना
धम्म थंय चक्रवर्तीचे आदेश एक कडेन जावन आनी एक कडेन वचूंक आनी तितलें जालें पवना मोगाचें न्हू थंयसर त्या बाळाक जल्म दिल्या उपरांत इल्ल्या दिसांनी तें भुरगें ल्हान जावन आसतना ही बाळान जावन थोडे दीस जाल्या थोडे टायम जाला मात्र थंयसर म्हणटा देव दर्शनान जें देखता हांगातान उठून इजिप्ताक वचूं म्हणून हांगातान उठून इजिप्ताक वचूं म्हणून पयलें जाल्यार तेत गांवांत एका राष्ट्रा भितर एक कडेन कर्नाटकांत हांव एक गुजरात गेल्ल्या बरी आतां हांगा आनेगत हांगा तावन सिधा पाकिस्तानाक गी रशियाक गी खंय वचूंक थंय तावन इजिप्ताक वचूं म्हणून कशें जायनाका मोगाचें न्हू कशें जायनाका खंय ते कश्ट कितले कश्ट जायनाका आमकां आयकतना चड आमकां भोगना मोगाचें न्हू पूण नियाळ केलो जाल्यार आमच्या मोतींत खंडी जावन एक आमकां मस्त कश्टांचे विचार ती बिरमोत थाळा थंयसर इजिप्ताक वचचें पडटा इजिप्तांत चिल्लें जालें परता इजिप्तान फाटी ये म्हणून खंयले कश्ट ही आमकां मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितान शिकयता खंयचे कश्ट येवन दित खली गडितां येवन दित आमी ते स्विकार करन मुखार गेल्ल्यान मात्र आमी साल्वासांव जोडूंक शकता भे आमकां दिसलें जाल्यार ह्यो खंयले कश्ट म्हूण आमी धांवल्या जाल्यार साल्वासांव जोडूंक कश्ट आसा मोगाचें न्हू साल्वासांव जोडूंक कश्ट आसा आनीक 6 लोकाच्या 2ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता थंयसर 22वें वाक्यांत मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावचो दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो प्रथम जल्माल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत अशें फरमायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं कांय वाचतना आमकां कांय कळटा गे तूं मस्तपटी विशय वाचल्या कांय आमकां आनी कांय विशेश कांय दिसता की कांय दिसना कित्याक म्हळ्यार आमी तितले डीप करून आमी चिंतूना हें उतर सांगता थंयसर बाळकाक भेटोवन सांगता थंयसर कालें भेटोवंक आसलें शास्त्रांत फरमायल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्या पिलां पूण तें कित्या खातीर कित्याक म्हळ्यार ती दुबळीं कांय ना आमी मस्त जाणां दुबळीं आसा आमकां दुबळें पूण म्हणटना मस्त कश्ट भोगता मोगाचें न्हू मोरी भयंकर दुबळी जावन आसली कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा ती पारव्या पिलां कोणें दिवची कोणाक बोकडे बील दिवंक जायना तितलीं ग्रेस्त नात दुबळीं आसात तांकां तें सांगलें कित्याक म्हळ्यार लेवी शास्त्र 12 अध्याय म्हणटा 6वें वाक्य चरके वा चेडवा भुरग्या खातीर तिचे शुद्धीकरणाचे दीस सोंपतस तिणें होम बली भेटोवच्याक 1 वर्साची 1 शेळी आनी पातका बली भेटोवच्याक 1 पारवो या 1 कोवडो जामते तंब्याच्या दारा लागीं ह्या जागा हाडूंक जाय खंयचे 1 शेळी आनी 1 पारवो या 1 कोवडो ते 2 हाडूंक जाय ह्या हाडूंक जाय ह्या जाकान सर्वेश्वर मुखार त्यो मनजाती भेटोवच्यो आनी तिजे पासत प्राजिताची रीत चलोवची अशें ती आपल्या रक्तस्रावान ती शुद्ध जातली चेरके वा चेड्या भुरग्या विशयी स्त्रियेन पाळोवंक जाय तो कायदो हो शेळी भेटोवंक तिका तांक ना जाल्यार तिणें 2 कोवडे आनी 2 परवे हाडूंक जाय शेळी भेटोवंक तांक ना जाल्यार मात्र 2 कोवडे या 2 परवे हांगासर कितें म्हणटा आमी आतां वाचलें वाचपांत तांणी विरमोत तांणी 2 पारवे व्हरून गेलीं कित्याक व्हरून गेलीं मोरी तितल्या दुबळिकायची जिणी जीवन आसली एक बोकडे बील दिवचे इतले शाती तिका नासली मोगाच्या भावांनी भयणी हांव आनी तूं दुबळिकायन जियेतना कितलें टेन्शन भोगता आमकां शे हें जिवन जाय की म्हणलें बरें म्हाका आनी तुका भोगता पवित्र पुस्तक म्हणटा मोरी असलेच दुबळिकायन मोगाच्यान जियेल्यो जर तर हें हांव आनी तूं नेणा बगार गम्मत करून मोरी असो बर्थडे म्हणून जाय तितल्या बगाचें मास खावन गम्मत करून या विविध बगाचे रांदे करून गम्मत केलें जाल्यार कांयच प्रयोजन ना मोगाचें न्हू हें जावन आसा जिविताचें सत हें जावन आसा जिविताचें सत तिसरी संगत आमी एक जाणा जाय आसली भावार्थ नातिल्ल्यांकी भावार्थ येवचे वरी मोरयेन केल्लें भावार्थ नातिल्ल्यांक भावार्थ येवचे वरी केलें प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया. कोणी उदाहरण द्या. मोरयेन बावर्तनातल्या व्यक्तींक बावर्त येवचे बरी केल्लें. ओके ओके बरें. एक एग्जाम्पल. मोरयेन थंयसर वायन उणें पडल्या वेळार पळोवन ताका सांगलें पळय तो काल सांगता खरा म्हणून, आनी त्या वरवीं ताणें केलें आनी थंयसर वायन उपसालो. एक उदाहरण. दुसरें, हे आमकां सामान्य तरान गुत्त आसा. गुत्तनातलें एक तुमच्या मुखार हांव दवरतां आनी तें जावन आसा जेजूच्या कजन भावांक जेजूचेर फातीणींतल्या व्यक्तींक खंयच्या प्रमाणे तिणें फातीणी हाडूंक प्रयत्न केल्ले म्हणलें सवाल. मोगाच्या न्हू पवित्र पुस्तक म्हणटा वो आमचो बुक ट्रान्सलेशन जाल्लो आनी तो खंयच्या ग्रीक भाशेंत थंयसर ग्रीक भाशेंत असो वर्ड भावाक एडॉल्फस म्हळ्यार तांतूं त्या शब्दांत कालें भाऊ या कजन भाव पुरा इन्क्लूड जातात. ताका एक कजन भावाक सपरेट म्हणलें वर्ड नासलो. त्या देखून आमची कॅथोलीक पवित्र सभा म्हणटा भाऊ म्हळ्यार कजन भाव म्हणून. जायत खंयचे भाऊ जावं दी कजन भाव जावं दी. आतां विचार, ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी कितें पळयता आमगे म्हणलें सवाल. मात जुआंवच्या 7व्या अध्यायान पयले येतावन 5वें वाक्य म्हणटा हाचे उपरांत जेजू गलिलियांत भोवंक लागलो. जुदेव ताका जेवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत येणे ताणें भोवंक ताका मोन नातलें. जुदेवांनी सोलोवची तंबाची परब लागीं पावल्ली देखून ताच्या भावांनी ताका सांगलें तूं हांगासो भायर सर जुदेयाक वच. हे वरवीं तूं करताय तीं कामां तुजे सिसी पळोवं. आपूण नवाडदीक जाय म्हूण सोदता तो मनीस आपलीं कामां गुप्ती लिप्ती करिना. असलीं कामां तूं करताय जाल्यार सगळ्या संवसारांत तुका पळय सारकें कर. ताजे भाव सयत ताका सत्वानी नातलें. व्हेरी क्लियर. ताजे भाव सयत ताका सत्वानी नातलें. त्या देखून कालें करता मोरी ह्या भावांक जातेतलें खंयसर जेजू आसा थंयसर ताजे साल पळोवन तशें म्हणी परिवर्तीत जावंक म्हूण प्रयत्न करता. कित्याक म्हळ्यार पेद्रूचें पयलें पुस्तक 3रे अध्याय म्हणटा पयलें आनी 2रे वाक्य म्हणटा तुमी बायलांनी तुमच्या घोवांक विधेय जाय अशें तांचे मदले कोणी सुवार्ता सत्मानीन जाल्यार उतराविणेंस आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्ती भिरांतीचे साल पळोवन ते मन बदलता. म्हळ्यार दुसऱ्यांनी केलें बरें केल्लें पळोवन म्हणी बदलते ते म्हणून. तशें मोरयेनी तशें केल्लें आमकां उल्लेख पळटा. 6 मत्तेवाच्या 12व्या अध्यायांत 46 ते 49 वाक्य म्हणटा अश जेजूचे आवय आनी भाऊ भयणी अशें लोकांच्या समय लागीं आनीकय तो उलोवन आसतना ताजे आवय आनी ताजे भाऊ थंयसर येवन पावली आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हूण भायर रावली. मोगाचें न्हू ह्या भावांक काडून जेजू सरची मोरी व्हरता. त्या म्हणे कांय हे भाऊ म्हणे पळोवन इल्ले म्हणे चेंज जावन दिता म्हणून. आनी असलें एक तिणें सोम्या जेजू थंय एक पांच थंय मुस्त बरें शिकोवन दिता आसतना ह्या भावांक तिणें आपोवन येयलें आनी हे भाव परिवर्तन जातात. केदाळा मोगाचें न्हू आपोस्तलांच्या कृत्यांत 1 अध्यायांत आमी पळयता 14व्या वाक्यांत आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावी तांचे समें आशिल्ले अशें ते एका मनान कळनासतना मागणें करीत आशिल्ले. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत हें घडीत मोगाचें धर्मदूताचें कृत्यान थंयसर आमी पळयता ही मोरी आनी हे ताजे जेजूचे भाऊ तेय आशिल्ले. ते म्हणसर कोणी नातले. पयले भाऊ कोणी पाते नातले. ह्या मोरयेन त्या पातेनांतल्या व्यक्तींक समेत सांगाता घेवन घेतलें. हांवें आनी तुवें मोगाचें न्हू कितल्या जाणांक भावार्थनांतल्यांक भावार्थ करच्या खातीर जेजू सरशेन हाडलां गे म्हणलें सवाल. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितले आमचे आज भाऊ भयणी मोगाचे न्हू तांकां फाती दिसना देवूच ना. देव आसल्यार जेजूच ना. ते एकलो आसा तें काल बिश्ट्या भाव म्हणटात. तसल्या मनशांक आमी कितल्या जाणां मोगाचे न्हू देवाच्या कुशीन जेजूच्या कुशीन हाडलां गे म्हणलें सवाल. हें हांवें तुवें चिंता आटयसे मोगाचें न्हू. हालेलुया 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 हालेलुया. अशेंत जावंक पुरो मोगाचें न्हू. मोठव्यान हांव सांगता मोरयेक त्या 12 वर्सां ताणा तो भुरगो थंयसर सुकोवन गेल्लो देवळांत आसलो. ह्या 30 वर्सां जाता आसतना थंयसर तो इतलो वाडोवन आयलो भुरगो एका मोरयेक सोडटा आनी सीदा तो शिकोवंक येता. ह्या आपलेक मरणाच्या वेळार त्या कुर्साच्या मरणाच्या वेळार ती सकयल बसून आसता
तर आमी जाणाव आनी सकयल रावोन आसता आनी जेजू म्हणटा जुवांक पळोवन तुजे आवयक कनगे हांव काल्याक मोठ्यान सांगलें म्हळ्यार सगळ्यांक आमकां गुत्त आसा देखून हांव डिटेल वचना पूण ते कश्ट त्या मोरयेन भोगलें आपल्याच दोळ्या मुखार आपलो पूत मरचें आपल्या पुतान आपणाक हांव पयसाचें असलें पुरा दुखी आस सोंसल्यात आमकां कितलेशे जाणांक भोगता मोगाचें न्हू म्हजो पूत म्हजी धूव म्हजो भाव म्हजी भयण पयसलें ह्या कितें जालें जाल्यार कितलो दूख आमकां भोगता आनी असली दूख मोरयेन सोंसून काडून गेल्या मोगाचें न्हू आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत कसलीय दूख आयिल्ल्या वेळार मोरयेक आमी एक आदर्श म्हूण घेवया आनी जसलें घडीत घडता आसतना आमी तिजे तावन शिकोवन आमी जेजूच्या कुशीन मुखार या कित्याक म्हळ्यार सिमियोन पयलें सांगिल्लें मोरये जेजूक भेटोवंक थंयसर टेंपलाक भेटयत आसतना 6 लोकांच्या 2 अध्याय पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार कसो एक गुर्त कसो नमला आनी दूख एका तरेच्या तालवारी बरी तुजें काळीज फापसितलें मोगाचें न्हू मोरयेचें काळीज ह्या भुरग्या द्वारी फापसालां जेजू द्वारी म्हाका आनी तुका कितले कश्ट मेळ्ळ्यात की म्हणलें सवाल आज आमी मोरी भयंकर व्हडलें तशें अशें म्हूण भयंकर विशयार उलयता कित्या खातीर तिका तितले व्हडली काय मेळ्ळी म्हळ्यार ह्या जेजू खातीर तिणें तितले कश्ट काडल्यात हांवें तुवें जेजू खातीर कितले कश्ट काडल्यात मोगाचें न्हू जर तर जेजू खातीर हांवें तुवें कश्ट काडूना जाल्यार हांवें तुवें कशें मोगाचें न्हू साल्वासावाच्या कामांत भागीदार जावचें जेजू खातीर मोगाचें न्हू हांवें तुवें कश्ट काडना ह्या संवसारांत जेजूचें राज स्थापन करूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा जेजू मुखांतर जे मोरयेन पयलें ताजेर विनंती केल्ली ती इंटरसीड करनाशिल्ली ताजे मुखांतर देव सांगलें थंयसर अविलान कितें सांगलें मोरयेन सांगल्याक जेजून थंय काना शारांत थंयसर अजाप केलें मोरी एक मध्यस्थ जावन आसा मोगाचें न्हू मोरी मध्यस्थ जावन आसा आतां एक तो ह्या सब्जेक्टार मोरी मध्यस्थ जावन माग येतगी नांगी म्हणलें सवाल आज आख्ख्या संवसारार सगळ्यांनी चर्चा जावनच आसा ह्या विशयांत आमकां जर तर कोणी विचारलें जाल्यार आमकां आन्सर करूंक कळ्ळा आसय आनी त्या खातीर हांव थोडी विचार तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता मोगाचें न्हू पयलीं आमी म्हणटा नामान मरे कृपेन बरयल्लें सोमी तुजे सांगात आसा म्हणटा हांव हें वाक्य फर्स्ट पार्ट नामान मरे मनशाचो 6 लोकांच्या पयल्या अध्यायांत 28 वाक्यान कवर जाता देवदूत भितर सरन तिजे लागीं म्हणालो नामान देवाचे कृपेन बरलेले सरस्वर तुजे सांगात आसा तेन्ना म्हणचे नामान मरे कृपेन बरले सोमी तुजे सांगात आसा नेक्स्ट स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेसू हें आमी वाक्य वांजेलांत 6 लोकांच्या पयल्या अध्याय 42 वाक्यान पळयता हांव व्हडल्या तळ्यान ती म्हणाली स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ पुस्तक म्हणटा एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान बरोवन व्हडल्या तळ्यान म्हणाली स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ आतां नमान बरें क्लीन पास जालें वाद तांतू येना वाद येवन सोदतो मागीरच्या बागेन मरे देवाचे माये आमा बसत विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन आतां हांगासर भारी एक वाद म्हजे कडेन ते एक 2 म्हयन्या पयलें एकलो मस्त वाद करूंक लागलो मागीर ताका पॉयंट्स हांवें दिले कित्याक कातोलीक हें करचें सोमांगी म्हणल्या विशयी वाद केलो आनी ती कितें हांवें तांचे कडेन वाद हांवें हें केलो तो तुमच्या मुखार हांव दवरूंक ह्या वेळार आशेता मोगाचें न्हू थंयसर आमी पयलो सोप जावन आसा भाग्यवंत मरये कोलोसोकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या अध्यायान पयलें वाक्य म्हणटा देवाच्या कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोथेन क्रिस्त थंय कोलोसांत आसा त्या भाग्यवंत आनी विश्वासी भाव भयणींक बरोवचें जर तर मनशांक खाली मनशांक भाग्यवंत म्हूण आपयता जाल्यार एका सगळ्या संवसारांत विशिश्ट तरान विंसून काडल्या ह्या स्त्रियेक भाग्यवंत मनशान सूख कसलें आसा जर तर खाली मनशांक आमी भाग्यवंत म्हणटा जाल्यार वांजेलान उल्लेख करता जाल्यार तर आमकां सवाल येवचें कित्याक म्हळ्यार वांजेलान खंय बरोवन घालांगी म्हणून हर एक काही दिसाचें वांजेलान खंय बरोवन घालांगी म्हणून जर तर आमी सांगचें वांजेलांत खाली सद्या लोकांक एक भाग्यवंत म्हणून उल्लेख केल्लें तें तुजे प्रकार समांतर
मोरयेक भाग्यवंत म्हणल्यार सूख कितें आसा. थंयसर आमी पळयता भाग्यवंत मोरये म्हूण सांगता आमी. कित्याक ती मोरी म्हळ्यार तिचें नांव भाग्यवंत मोरये. देवाचे माये. आतां देवाची माय म्हणच्यात हांगासर एक कॉन्ट्रोवर्सी खूब जाता. कितें म्हळ्यार देवाची आवय कशी जावची की म्हणलें सवाल. पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाच्यानो 6 लोकाच्या पयल्या अध्यायान आत्तां हांवें वाचलें वाक्य कडेन एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन 43 वाक्य म्हणटा, म्हज्या सोम्याच्या मातयेन म्हज्या बेटेक येवचे भाग खंयतोन म्हाका फोव जालें. सोम्याची माता म्हणटा. खाल म्हणटा म्हळ्यार सोमी म्हळ्यार देव, देवाची माता म्हणटा. आतां जेजू देव म्हणून आमी सकाळां मानता, थोडी मानिना जावं परत सदांच आमी कितें क्रिस्तांव म्हूण आसा आमी सकाळां पत येता. जुवांच्या पयल्या अध्यायान पयलें वाक्य म्हणटा, वेळा काळा पुर्वी सोब्द आसलो, सोब्द देवा समें आसलो, सोब्द देव जावन आसलो. आनी सोब्द आदनाकने वाक्य म्हणटा, सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. त्या देखून मोगाचें न्हू, सोब्द आसलो, सोब्द तो जेजू क्रिस्त. त्याला देव म्हणून हांगासर आमकां एक दाखलो मेळटा. दुसरें थंयसर आमी पळयता जुवांच्या 5व्या अध्यायांत 26 वाक्य म्हणटा, जशें आपूण स्वाजिविताचे जर तशें बापान पुताकय स्वाजिविताचे जर जायसो केला, त्या शिवाय झडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापोत. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें स्वास जर म्हळ्यार कोणेय ताका दिजे म्हणून ना, ताजी सकत ती देवाक मात्र आसची. हांगासर आमी सांजुवांच्या त्या वचपांत हांगासर आमी पळयता मोगाचें. तशेंच 6 मातेवाच्या पयल्या अध्यायांत थंयसर म्हणटात तें सगळें 22 वाक्य हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रावाद्या मारिपा सर्वेस्वरान म्हणलें तें एक अंक वर्सली गर्भे जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युअल म्हूण आपयतलें. इमॅन्युअल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणलो अर्थ. सगळ्यांनी आमकां उल्लेख मेळटा जेजू एक देव. हाचे मुस्त जाय तितले उल्लेख आसात. ते देखून नेक्स्ट आसचें भगवंत मोरये देवाचे माये. सो जेजूची तो देव ताजे आवय जावन तिका आमी देवाचे माये म्हणून. नेक्स्ट लायन आतां भारी एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुस्तू काले आसचे वाद विवाद आंतो. आमा बसत विनंती कर म्हणून कशें सांगचें म्हणलें सवाल. आमा बसत विनंती कर म्हणून कशें सांगचें म्हणलें सवाल. हालेलुया 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 हालेलुया. ते सांगतात इसारल्या कुडले सांगतात एक ते फस्ट ताणें वाक्य काडचें. तिमोथेक बरयल्या पावलोन तिमोथेक बरयल्या पयलें पत्र 2 अध्याय 5वें वाक्य. देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच. ते म्हणटात देव एकलोच तो, मध्यस्थी एकलोच तो जावन आसा क्रिस्त. ओके, त्याला ते सांगतात तो मात्र मध्यस्थ जाल्यार मोरीकय मध्यस्थ अवकाश आसा. वांजेलाचें उतर भारी क्लियर भारी नितळ आसा म्हणटात. पूण ते 5वें वाक्य वाचता आसतना जर तर म्हाका आनी तुका गुत्तू ना जाल्यार रापाक सांगा जाय पयलें वाक्य कालें सांगता गी म्हणलें. पयलें वाक्य सांगता तर पयले सुवातेर समेस्त मनशां बसत देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनात्यो आनी उपकार सुती भेटयचे म्हूण हांव वत्ता एकन सांगता. सक्क तो म्हणटा हर एका खाली लोकांक म्हणटा तुमी मागणें करीसय म्हणून. जाल्यार देव मात मध्यस्थ न्ही. हांवें तुवें मागणें करचें एकामेका कोणा खातीर आमी एकामेका खातीर मागणें करूंक जाय. सक्कडी आमी अनेकल्या कडेन येता मागणें कर म्हणून. जर तर ह्या संवसारचो लोक एकलो पास्टर अनेकल्या कडेन वचून अनेकल्या कडेन वचून मागणें कर म्हणटा जाल्यार मोरये मुखांत कित्याक मागणें करूंक जायना म्हणलें सवाल. उपरांत आमी पळयता तेसलोनिकेंक बरयल्या पयल्या पत्रांत 5 अध्याय 25 वाक्य म्हणटा भावा भयणीनो आमचे वसती मागा. भावा भयणीनो आमचे वसती मागा. त्या देखून मागचें एकामेका वसत मागचें वांजेलान क्लियर करना आसा. नेक्स्ट सवाल ते म्हणटात तें कित्याक मागोवंक आसा म्हळ्यार तुमी जिवंत आसात. जिवंत आशिल्ल्या कडेन मागोवंक साध्य आसा. मेल्ल्यांनी कशें मागोवंक साध्य म्हणलें सवाल. आतां मोरी जिवंत ना, मेल्ल्या आत्म्या मुखांतर मागोन वचून पोरणे आसल्यान सांगलां. त्या देखून ती जिवंत ना ती मेल्या तिजे मुखांतर कशें मागतात म्हणलें आनी एक सवाल.
ताका म्हजी जाप, ताका म्हजी जाप. हांव निर्गमन पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायान 6वें वाक्य म्हणटा, फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजाचो देव, देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपलें मुखामळ दंपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक तो भियेलो. आतां मोइजे तो देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो म्हणटा आसतना तो ते गी नातले, अब्राम इजाक जाकोब नातले. जाल्यारय देव म्हणटा, हांव देव अब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो. कित्याक ते मेले जाल्यारय देवाच्या लेकार ते जिवंत आसात. ते संवसारीक मेले जाल्यारय देवाच्या लेकार जिवंत आसात. हाका दाखल्याक जेजू क्रिस्त म्हणटा, 6 लोकांच्या अध्यायान 20ನೇ अध्याय 35 to 38 वाक्य भारी एक इम्पॉर्टंट आमी जाणा आसचें गरज. पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जिवंतपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात दिनात. देवदूता सारकी ती, कित्याक ती मोरानांत, ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जिवंतपणान वांटेली जातात. मेल्ल्यांक बरो नाशिल्ल्या कडेन सर्वेस्पराक अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्ही, ताका सक्कडी जिवंत आसात. परत रिपीट करता मोगाच्या न्हू. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्ही, ताका सक्कडी जिवंत आसात. त्या देखून मोगाच्या न्हू, सर्वेस्पर देवाक कुडींत आमी मरोन आसोंक पुरो, आत्मो, मरण आनी ताका जिवीत. देखून पयले आमी उत्पत्ती ग्रंथांत पळयता, ते फळ केल्यार तूं मरतलोय म्हळें. फळ केलें पूण तो मरोंक ना. मेल्लें कितें? ताजो आत्मो. कुडीन तो जीव आशिल्लो पूण मरण पावलो तो आत्मो. देवाच्या लेकार मरण आनी जिवीत, कुडीचें मरण आनी जिवीत न्ही. मरण आनी जिवीत आत्म्याचें. जर तर तूं भगवंतपणी जिणे जियेलाय, सर्वेस्परा देवा मुखार तूं जिवंत आसाय मोगाच्या न्हू. जर तर तूं खोटी जिणे जिवन आसाय, तूं ह्या संवसारांत जिवंत आसलेली तूं मेल्ल्या सारकोस. त्या देखून मोरी एक बरी जिणे जियेल्ली व्यक्ती, आनी त्या देखून त्या मोरयेक ती जिवंत आसा म्हणलें आमकां लेख. आनी त्या देखून मोगाचें न्हू, मोरये मुखांतर आमी मागता. कित्या मोरये मुखांत मागता? सर्वेस्पर देव हांगा वांजेलांत आमी पळयता, जुवांव केल्ल्या उगडापणांत 5 अध्याय 8वें वाक्य म्हणटा, तिणें तो घेत आसतना त्यो 4 जिव्यो आनी ते 24 मलगडे शेळये समोर सरपडले. हर एक मलगडे लागीं एक विणो आनी दुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र आशिल्लें. ती पात्रां देवाची लोकांची प्रार्थना. मोगाचें न्हू, देवाच्या लोकांची प्रार्थना त्या 24 मलगड्यांच्या समूक सर्वेस्पर देवा सर्गा मुखार केदाळे आसतात. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, पवित्र देवाच्या लोकांची न्ही प्रार्थना ती दुंपा बरी सर्वेस्पर देवाक भेटोवन आसात. हांव तें परत वचता, कित्याक म्हळ्यार हें बारीक गरजेचें. ते शेळयेन वचून सिंहासनार बशिल्ल्या उजव्या हातांतलो कोवळो घेतलो. तिणें तो घेत आसतना त्यो 4 जिव्यो आनी ते 24 मलगडे शेळये समोर सरपडले. हर एका मलगडे लागीं एक विणो आनी दुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र आशिल्लें. ती पात्रां देवाच्या लोकांची प्रार्थना. दुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र म्हळ्यार देवाच्या लोकांची प्रार्थना. जर तर मोगाचें न्हू, ती मोरी देवाची व्यक्ती जावन आशिल्ली. तिणें मागलें खंडी जावनी त्या पात्रांत, त्या दुंपा बरी, भांगाराच्या पात्रांत आसल्या दुंपा बरी सर्वेस्परा देवाक सदांच मेळटा मोगाचें न्हू. आनी त्या खातीर पोर एकलो आख्या सगळ्या मंगळुरांनी कर्नाटकांत तो फेमस मनीस, ताजे लागीं उलयत आसतना तो म्हणलो, ना मेळून म्हाका खंय बेन दिसना. कित्याक गोत्ता की खंय एक समस्या जाल्यार हांवें एक कण तर्स म्हणसो. हांव तुका सत्य सांगता मेळून, एक कण तर्स म्हणल्या कुडले म्हजे पुरा समस्या सॉल्व जातात. आनी ताका तो एग्जाम्पल दिवंक लागलो कशें ताज्या जिवितांत चेंजीस जाले गे म्हणून. त्या देखून मोगाचें न्हू, आमी फेस्त आचरण करता तरी पूण ताजो अर्थ आमकां कळीत ना जाल्यार कशें मोरयेन तिजें जिवन तिजें सरलें, एक पंथाक ती पावली जिवितांत एक तिणें साधन केलें म्हणून आमकां कळना जाल्यार, जर तर मोरये कडेन आमी कित्याक मागाचें, कशें मागचें तें सोमा म्हणून आमकां सांगूंक कळना जाल्यार आमी कातोलीक जावन आमकां कांयच आन्सर करूंक जायना जाल्यार कश्ट भोगता मोगाचें न्हू. त्या देखून आयच्या दिसा आमी उडास दवरया. आयचो दीस जावन आसा. आमी 2 संगती विशीं जाणा जावचें. एक,
मोरयेमाये मुखांतर मागलेले मागणे खंडी जावन सर्वेस्परा देवाक पावता. दुसरें आनी भोव गरजेचें, ही मोरयेमाय ह्या संवसारान जियेत आसतना कितले ते कश्ट आले, तशेंच तिणें तें मागीर जैताचें मॅट सोडलें. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कश्ट येत आसतना आमी केदेंच भिवचें नाका मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर आजचें आमी वाचपांत आमी वाचलें तें 11चें वाक्य जावन आसा आनी भोव गरजेचें वाक्य जावन आसा. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. मोगाचें न्हू, ती मोरी भागी जाली. कित्याक तिच्या जिवितांत कितें पुरो जाता तें बऱ्याक म्हूण पातयेवन सर्वेस्पर देवाक सरेंडर जावन गेली. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक न्ही एक घडी जावनूच आसतलें. एक घडी सुकतना अनेक समस्या येतलो, अनेक समस्या सुकतना अनेक समस्या येतलो, पूण एक घडी उडे आसतना मोगाचें न्हू, हर एक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बऱ्याक जातलें. आमी सर्वेस्पर देवाच्या मिसावा खातीर आमची जिणी आमची भेटय ह्या मोगाचें न्हू. आमकां मोरयेमाये लागीं आयच्या दिसा आमी मसत मागया. आमेन. आमच्या जिवितांत येवची हर एक कश्ट अनवरां धैर्यान फुड करन तुजेर पातयेणी दवरून त्या पातयेणे मुखांतर आमी जैत जोडूंक आमकां तुजो आदार लाभय सुमया. आमच्या पातयेणेंत आमी दंडळनातल्या बरें, तुज्या शिकोवणे विरोध आमी वचनातल्या बरें, तुजो आदार सोदून आमच्या बावडतांत आमी थीर रावन तुजी खुशी करूंक आमकां तुजो आदार लाभय सुमया. जिवितांत आमचे हर एक कश्ट तुज्या पांयां मळी समर्पण तुजे तावनेच्या त्या आदारा खातीर तुजो आसरो सोदूंक आमकां करपा लाभय सुमया. आमचें काळीज तुका समर्पण दिवन त्या काळजान तुजी वस्ती कर म्हण मागता सुमया. आनी आमचे संगी तूं रावन आमचो एकवट त्रिएक देवा थंय सदांच बळादीक जावन नितळ जिणी जियोवन आमच्या आत्म्याच्या बाचावे खातीर वावरूंक आमकां हर एकल्याक तुजो दैवीक आदार लाभय म्हण मागता. मोरयेमाये बरी आमी कालती जावंक, कश्टांक फूड करूंक, जिवितांत निराशी जायनासतना पातयेणी दवरून आमचें जिवीत सारक्या वाटेन चलोवन व्हरूंक मोरयेमाये आमचे पासत देवा बापा लागीं विनाती कर आनी आमची जिणी जेजून शिकयल्ल्या वाटेन समकोन व्हरूंक आदार लाभय. हें जिवीत कश्टांचे तरी त्या जिवितांत आमची समस्या फूड करूंक कुरपा लाभून सुमया आमकां तुजी हातेरां करन तुज्या सेवेंत भागीदार करन सदांच आमकां तुजो आदार दिवन राख आनी सांबाळ म्हण मागता. आमेन. जय 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 माये तुका जय जय जय. 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 कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता. कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता. स्त्रिया भितर तू सदैव आमी तुका वंदिता. स्त्रिया भितर तू सदैव आमी तुका वंदिता. जय 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 माये तुका जय जय जय. जय 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 माये तुका जय जय जय. माय तू सोम्याची आमा सर मनशाची. माय तू सोम्याची
आमा सर मनशांची दिश्ट घाल तूं आमचेर दिश्ट काकुळतीची दिश्ट घाल तूं आमचेर दिश्ट काकुळतीची जय 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 माये तुका जय 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 माये तुका जय 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 सामांदर माये आमकां विघ्ना अणवारां सामांदर माये आमकां विघ्ना अणवारां राखोण वर माये जीवनान मोरनां राखोण वर माये जीवनान मोरनां जय 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 माये तुका जय 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 Sacramenta Sustanaman Kuruya Purvila Tyarupa Botla Novyo Riti Adaya Salvon Vecha Askat Vishwa Bhavardhate Bodhivya Sase Baba Tase Puta Vullasani Stutisa Podvi Maima Sasna Sasna Eka Taryan Hasita Tuka Doganja Spirita Sama Sami Navarta प्रार्थुया ये देवा विचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.